थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इश्यू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिलार थंयच्यान जे तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला तेंगे एक रोड दाखयला तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड. आतां गोष्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता बाबा 10 मीटर रोड आसा 6 मीटर रोड आसा आनी तो रोड खंयच्या प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो. आतां आमकां मेळट्या भशेन इन्फॉर्मेशन रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळट्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान कुंकळी म्युनिसिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यान तो रोड दाखयला आनी आमगे सशोदात दी एग्रीकल्चर आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यान तो रोड दाखयला. सो कालची मिटिंगे अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायानी आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉइंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण. आनी एक गजाल म्हण ती सांगपा म्हळ्यार कितें आसा जे पोल्युशन लेवल कुंकळ्या आसा पळय आतां तकली दुखता तकली उसळपा टायम येयलो हे सगळे वास घेवन हो सगळो सकाळ फुडें तो वास सोसूंक जायना. जे आमगे स्टेट गव्हर्मेंट हेजेर म्हाका दिसता सिरियस ना आतां कित्याक एक वाटेच्यान तेच सांगता आमगेलो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इन असेंब्ली सांगला आमी कुंकळे आनी रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्री हाडपाना म्हूण आश्वासन दिलें आसा तेणे आमगे एलओपीक आनी कुंकळकारांक की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हे खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे केमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा. सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टांत वयल्लो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळ काडलो आहा. आमी कोर्टाक गेल्लो नाशिल्ले तेमी आमकां कोर्टाक वयल्लो आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचें डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून. आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचे जे हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्ला म्हणून आनी आमची बाजू आयकना आसतना तेणी आमकां आमची हें रिजेक्ट केलें म्हणून. सो आज आमकां ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरींग करची म्हणून आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे लोकल जी बॉडी आसा तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेजेर निर्णय घेवचो म्हणून.